Increasing corona cases and lockdown situation has made people difficult to move out of their houses. Going to a hospital or medical store has been so difficult. But now, no worries. Contact Apna Bhada. Apna Bhada offers you free car service in this pandemic time. Call us or WhatsApp us. नमस्कार. गोवा टुडेंत सिद्धी गांवसाचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. गोंय सरकारान 10वीची परीक्षा केली रद्द. इंटरनल मार्कांच्या आधाराचेर थारतले पास एटीकेटी. सायन्स डिप्लोमा एडमिशना खातीर जुलय सोंपता म्हणसर 3 वरांची एग्जाम. बारावे परीक्षेविशीं गोवा बोर्डाचो निर्णय बुधवारा. केंद्राची राज्यां बरोबर सल्लामसलत. सिलेबस कापून पेपराचो वेळ उणो करून जुलयांत परीक्षेचो प्रस्ताव. निर्णय मंगळारा. अठरा ते 44 वर्सां खातीर कोविड वाशिनां सध्या बंद. 36,000 वाशिनांचो दुसरो लॉट जुनांत. 45 वर्सां वयल्यांचो स्टॉक आसून तुंबलो. बाळटिणीक दियात केंद्राचे राज्याक निर्देश. कोरोना दुयेंतींचेर ॲलोपॅथीचे एक प्रयोग. एकूय वखद धड न्ही. लोक मरत आसात. रामदेव बाबाचो बॉम्ब आयएमएक गेलो कोद्र. रामदेव बाबाचेर कारवाय करूंक नेट. आनी रेस्लराच्या खुनाच्या केशींत ऑलिंपिक सिल्वर मेडलिस्ट कुस्तीपटू सुशील कुमाराक दिल्ली पोलिसांनी साथीदारा सयत धरलो. 23 वर्सांचो रेस्लर सागर राणाच्या खुनाचो आरोप. गोंय सरकारान 10वीची परीक्षा रद्द केली. इंटरनल मार्कांच्या आधाराचेर रिझल्ट पास वा एटीकेटी थारायताले म्हूण मुख्यमंत्र्यान घोशणा केली. सायन्स डिप्लोमा खातीर जुलय सोंपता म्हणल्यार 3 वरांची एग्जाम दवरतले. प्रायव्हेट विद्यार्थ्यांक ITI विद्यार्थ्यां खातीर फुडल्या एडमिशनाक 1 नाजाल्यार 3 दीस एग्जाम. बारावेचे परीक्षेचे गोंयचे बुधवारा कळटले. केंद्राचो 12वे विशीं निर्णय चड करून मंगळारा. अंदूची 10वीची परीक्षा ही कॅन्सल केली वता आनी त्याच बरोबर 10वीच्या भुरग्यांक नेक्स्ट प्रमोशन्स दिवपा खातीर तांच्या इंटरनल मार्कांचे असेसमेंट केलो वयतलो. इंटरनल मार्काचेर आधारीत कोणाचो एखादो दुसरो सब्जेक्ट उरता आसत जाल्यार ताका एटीकेटी एलाव केली वयतली. डिप्लोमा आनी सायन्स ह्या स्ट्रिमी खातीर म्हणजे 11 सायन्स आनी डिप्लोमा हातूंत एडमिशन घेवपा खातीर परत चड चडावड जातली हाची चत्राय गोंय सरकाराक आनी एड्युकेशन डिपार्टमेंटाक आसा. सरकार आनी एड्युकेशन डिपार्टमेंट ह्या विचारधीन आसात की सायन्स स्ट्रिमी खातीर आनी डिप्लोमा खातीर 1 डे 3 वरांची ऑब्जेक्टीव एग्जाम्स ही घेतली वयतली आनी वेल इन एडवान्स 15 दीस हे स्टुडंट्सां खातीर कळयली वयतली. टेंटेटिवली जुलय म्हयन्याच्या एंडिंगाक अशा पद्दतीची एग्जाम्स ही घेवपाचे थारायल्ले आसा. प्रायव्हेट विद्यार्थ्यांक ITI भुरग्यां खातीर फुडल्या एडमिशनाक 1 नाजाल्यार 3 दिसांची एग्जाम. प्रायव्हेट स्टुडंट्स हांच्या खातीर कळवणी आसा जे 10th स्टँडर्डाक प्रायव्हेट बसपी किंवा ITIतले अशा पद्दतीचे 350 भुरगे हे गोवा बोर्डाक एपियर जातात. तांच्या कडेन इंटरनल मार्क्स नासल्या कारणान गोवा बोर्ड तांच्या खातीर कोरोनाची स्थिती सुस्थितीत आयल्या उपरांत 1 दिसाची किंवा 3 दिसाची एग्जाम्स ही घेवपाची गोवा बोर्ड निर्णय घेवपाचो आसा. 12वेचे परीक्षे विशीं बुधवारा सांगता म्हणून मुख्यमंत्री उलयलो. सगळ्या राज्यां बरोबर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंगान 12वी आनी प्रोफेशनल कोर्सां विशीं VC घेतली. एग्जामीचे पेपर 1.5 वरांचे आसचे ना जाल्यार अर्द्या विशयांची एग्जाम घेयात. त्या आधाराचेर बाकीच्या विशयांक मार्क दियात अशे 2 पर्याय सध्या केंद्रान सुचयल्यात. राज्यांनी ते बरोबर आनीक कितें पर्याय आसा जाल्यार तेवूय सांगचे. 2 दिसांत निर्णय कळोवचो म्हूण केंद्रान सांगला. 1 जून म्हणल्यार वेळापत्रक जाहीर करून जुलयांत परीक्षा घेवपाचो केंद्राचो प्रस्ताव. 12वी परीक्षे विशीं केंद्राचो निर्णय चड करून मंगळारा.
ते प्रमाण गोवा बोर्ड बुधवारा कितें तें जाहीर करतलो. हांची आज जाल्ल्या VCच्या कन्सल्टेशनाच्या उपरांत 2 दिसांनी तोय निर्णय जावपाचो आसा. तो निर्णय जाल्या उपरांत रोखडोच आमी गोंयांतल्या सगळ्या म्हज्या 12वीतल्या भुरग्यां खातीरय कळवणी केली वयतली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 18 ते 44 वर्सांच्या लोकांक कोविड वाशिनां दिवन मेकळे करात म्हूण वेगवेगळे कडच्यान सरकाराचेर दबाव येता खरो. मात ह्या गटांक वाशिनां दिवप सध्या बंद. दुसरे फेजींत गोंयांक 36,000 वाशिनां येवपाची आसात. ती जुनाच्या पयल्या सप्तकांत. मजगतीं बाळटिणीक वाशिनां दिवंक सुरू करात म्हूण केंद्र राज्यांक फर्मान काडटा. 45 वर्सां वयल्यांचो वाशीन स्टॉक आसून तुमला. रिस्पॉन्स ना. 18 ते 44 वर्सां पिरायेच्या लोकां खातीर कोविड वाशिनां दिवपाची मोहीम सध्या बंद. ह्या पिराय गटाक पुणे सावन कोविशिल्डाची 32,800 डोस गोंयांत पाविल्ले. तातूंतले 26,847 डोस दिवन जाले. 6,023 उरल्यात. तरी सरकारान ह्या गटा खातीर वाशिनाची मोहीम सद्याक बंद दवरल्या. 18 ते 44 वर्सांच्या लोकां खातीर दुसरे फेरीत 36,000 वाशिनांचो स्टॉक बेगीनूच धाडचो म्हूण गोंय सरकारान केंद्राक बरयला. ह्या वाशिनाक सुमार 1 कोटी फारीक करचे पडटले म्हूण सुत्रां सांगतात. वाशिनांचो हो कोटा जुनाच्या पयल्या सप्तकांत पावंक शकता. कोविडाच्या तिसरे ल्हारा खातीर केंद्रान तयारी सुरू केल्या. बाळंतिणीक वाशिनां दिवंक सुरवात करात म्हूण केंद्रान राज्यांक निर्देश दिला. 2 वर्सां सकयल्या भुरग्यांच्या आवयांक पयलीं वाशिनां दिवंक जाय म्हूण एक्सपर्ट कमिटीची सुचोवणी आशिल्ली. इतले मजगतीं केंद्रा कडच्यान 25 वर्सां वयल्या लोकां खातीर आनीक सुमार 1 लाख वाशिनां गोंयांत पावल्या. मजगतीं कोविडाचे आनीक 42 बळी धरून बळींचो आंकडो 2,383चेर. GMCत 1,621 नवे दुयेंती. गोंयांतलो कोविड दुयेंतींचो आंकडो 1.5 लाखांक तेंकलो. 4,568 जाणांचो रिपोर्ट आयला. पॉझिटिव्हिटी रेट 36% लागीं. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. कोरोनाच्या दुयेंतींचेर ॲलोपॅथीच्या वखदांचे एक प्रयोग चल्ल्यात. एकूय वखद गुणाक पडना. वयल्यान केशी खर जातात. लोक मरत आसा. ॲलोपॅथी आनी ती वखदां दितल्यांचो अभ्यास धड न्ही म्हण रामदेव बाबान बॉम्ब घालो. ताचो दोतोरांचेर बोवाळ पडला. रामदेव बाबाक नोटीस, FIR करात म्हूण IMA आरोग्य मंत्रालया कडेन मागता. पतंजली म्हणटा विपर्यास केला. रामदेव बाबाचे कोरोनीर ॲलोपॅथीवाल्यांनी अँटी कोविड वखद म्हूण हाडयले. आतां कोरोनाचे दुयेंती मरता ते पळोवन रामदेव बाबान ॲलोपॅथीवाल्यांचेर बॉम्ब घाला. वादग्रस्त व्हिडिओ बरोच व्हायरल जाला. ॲलोपॅथीचे खंय कांयच धड ना. दुयेंतींचेर एक प्रयोग चल्ल्यात. एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया और इवरमाक्टिन भी फेल हो गया और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेवी फ्लू, वो भी फेल है. जितने भी दवाएं दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे हैं तमाशा हो क्या रहा है. बुखार की दवाई उनकी कोई कोरोना के ऊपर काम नहीं कर रही, क्योंकि आप बॉडी का टेम्परेचर उतार देते हैं. टेम्परेचर जिस कारण से आ रहा है, उस वायरस को, उस इन्फ्लेमेशन को, उस बैक्टीरिया को, उस जो है फंगस को, जो भी अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन से जिस कारण से बुखार हो रहा हो, उसका निवारण तुम्हारे पास में है नहीं, तो कैसे ठीक करोगे. इसलिए मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं. हो सकता है इसके ऊपर कुछ लोग विवाद करें. लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है. जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है, स्टीराइड की वजह से हुई है. ये कोई ताली बजाने की बात नहीं है, वैसी बात बता रहा हूं. ये पीड़ा की बात है कि लोग समझ ही नहीं रहे करें क्या. इसलिए अभी लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है. आप कहेंगे फिर, मैं कहता हूं एलोपैथी साइंस पूरी खराब नहीं है. मॉडर्न मेडिकल साइंस का हम स्वागत करते हैं. साइंस और टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं है. उसमें जो प्रयोग किए जाने वाले जो अलग अलग जो मेडिसिन्स हैं, जो उसकी अलग अलग थ्योरीज हैं,
जो उसके अलग अलग जो फाइंडिंग्स हैं आयएम एक व्हिडिओ कोत्र गेलो सोमतीच केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाक चीट दखल घेयात रामदेव बाबाचेर FIR घालात म्हूण मागणी रामदेव बाबाकूय नोटीस धाडल्या पतंजली म्हणटा रामदेव बाबाक तशें म्हणपाचेंच नाशिल्लें विपर्यास करूं नाकात आरोपांनी खंय कांयच तथ्य ना ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट मडगांव अर्बन हेल्थ सेंटरान वेर्णाच्या फार्मा कामगारांक कोविड वाशिनां दिवप बंद केला तशी भायर नोटीसूय मारल्या गोवा फॉवर्डान शेनवारा हेल्थ सेंटरान वचून थंय थळाव्यांक वाशिनां दिवचीं वेर्णा काम करतल्यांक वेर्णा दियात म्हूण इश्यू केल्लो दुसऱ्याच दिसा नोटीस हेल्थ सेंटराची दोतोर म्हणटा तांकां राजकारण लागना वयल्यान ऑर्ड येता तशें ती करतात आमकां पॉलिटिकल मातशें पूण लागना आनी आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट एनीथींग आमकां कोविड वॅक्सिनेशन दिलां आमी करतात जशें इन्स्ट्रक्शन आसा तशें आमकां बिहेव करचें पडटा कळ्ळें जर दियात म्हणलें दियात होल्ड ऑन दवरात म्हणलें होल्ड ऑन दवरात 18 बंद जालें टेम्पररी आतां हें दियात सगळें आमी वॉट एवर इन्स्ट्रक्शन्स वी आर रिसिवींग वी आर बिहेविंग अकॉर्डिंगली गोवा फॉरवर्ड म्हणटा वेर्णाच्या फार्मा कामगारांक वेर्णा वाशिनां दियात तांकां दिवंकूच नाका अशें विजयान म्हणूं ना हांव म्हणना तेका दिवपाक जाय वॅक्सिनेशन तेका दिवपाकूच जाय पण आमी सरान विजयान कितें म्हटलेलें कितें तेका दिता न्ही जाल्यार वेर्णा तुमी करा एक तेका वॅक्सिनेशन दिवपाचें सेंटर करा सगळ्यांक तेका कंपनी कोण काम करता तेका मेळों न्ही आमी तेका हें म्हणूं ना हांगसर गोंयकार आमचे आतां 8 दीस जाले ते मागीर होल्डाराक नांव येवना तेंचें आसून प्रुडंटा खातीर सावयो डायस घेऊया कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळुया बढ़ते हुए कोरोना और लॉकडाउन के कारण आपको आने जाने में हो रही है मुश्किल? चिंता ना करें, क्योंकि आपातकालीन स्थिति में अपना भाड़ा आपको मुफ्त की सुविधा उपलब्ध कर रहा है। सुविधा पाने के लिए तुरंत कॉल करें या व्हाट्सएप करें। दिवाडे जुव्यार मुड्डी वाड्यार बानांक खावटे पडून लोकांचे हाल रस्त्यार धोपरभर उदक मारता कामाधंद्याक यो वच करतल्यांक त्रास दुयेंतींक हार्ड वर्क करतले जाल्यारूय हाल 3 वर्सां जालीं बांद सापूच गलगला गायला बानाचे मेंटेनन्स पळोवपी कमिटी कडेन फंड ना सरकारान लक्ष घालचें WRD वरवीं बानाक राखणे वणत बांदचें म्हूण थळावे मागतात मुड्डी वाडो जो आसा पळय न्हू तो ताका एकूच एक्सेस रोड आहा आनी आतां ही हांगा खावटी पडले 3 आनी ही वर्सानुवर्स पडत आहा गेले आमी 4 वर्सां जाली खावटी पडटा हांगासर गेले 3 वर्सां आमकां हांगासर भरपूर त्रास जाले आनी पावसान सामकें उदक आसा पळय न्हू ते रस्त्याक वरसून येता पूर्ण वाड आसा पळय न्हू तो मेन लँडांतल्यान कट ऑफ जाता म्हणजे वर्किंग कोण आसा तांकां वचोंक मेळना स्कुलाचे भुरग्यां म्हणून आनी मागीर वचपाकूच चान्स नासता आतां आमचो रोहन बाब फुडें सरला तेणी म्हाका फुडें सरून हो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचो कोणाक तरी घट धरून आनी हे जे सांगता तेच पान मातयेन तर करीत आनी रिटेनिंग वॉल बांदीत जाल्यार प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक शकता बांद जे फुटल्या आनी ही आमची मेन रिवर ही फुटल्या कारणान हे आमचे सगळे बुडटा मालारा आनी तांकां तेंचे हाल जाता बाबड्यांचे आतां कमिटी आहा कमिटी कडेन तितके पयशे ना हे मेंटेन करपाक तर कमिटी जितके पासून आपल्या कडेन जाता तितके मेंटेन करता आतां इतको फंड ना तेंचे कडेन आनी एवरी इयर हे मोडटा आनी बांद हे सारके गेल्लेले आहा कितकी वर्सांच जाली ह्या बांदांक कोणी कांय पळोवंक ना काय दिसता कित्याक तेंचे कडेन जितके पयशे आहा तितके पयशांनी ते पॅचअप करून घेता की हांव सरकारा कडेन आनी WRD मिनिस्टरा कडेन एक रिक्वेस्ट करता की तेणें जाता इतके बेगीन हांगा एक नजर मारून इन्स्पेक्शन करून आमचो तलाटियो इन्स्पेक्शन करून गेल्लो आहा तर हांगा एक रिटर्निंग वॉल येवची आनी हो मातयेचो बांद जितको आमकां लागता तितको बांद हो WRDच्या फंडान हो बांद करचो दिवार आयलँडाक फक्त बांदाचो बेज मेळना आनी जर बांदाचो बेजमेंट ना जाल्यार दिवार आमचें बुडटलें समाज वावुरपी समीर वळवळेकारान खोल्ली पोन्ने गोंयच्या आरोग्य केंद्रांक मेडिकल किट्स दिले
तातूंत PPE किट्स, ऑक्सिमीटर, N95 मास्क, हातमोजे, कॅप्स, हेल्थ वर्करांक गरजेक उपकारपाचें सामान आसा. हेल्थ वर्कर बरे उरले जाल्यार सगळें बरें म्हूण समीर प्रुडंटा कडेन उलयलो. कोविडाच्या ह्या अरिश्टान समीरान कितल्याशाच जाणांक असो आदार केला. आज जी परिस्थिती आसा ह्या परिस्थितींच्यान तर आमकां भायर काडटले जाल्यार सगळ्यांत म्हत्वाचे हे आमचे डॉक्टर आनी जे इतर स्टाफ आसा पॅरामेडिकल स्टाफ तेंचे आरोग्य सुरक्षीत रावप म्हत्वाचें आसा आनी जाल्यारूच ते इतर लोकांक सुरक्षीत दवरूंक शकतले. ज्या वेळार आमी पळयलें की ही सेकंड वेव येयली, देशभर आमच्या सेकंड वेव येयली आनी सेकंड वेवाची इंटेन्सिटी जी इतकी स्ट्रॉंग आसली की पयली वेव आनी सेकंड वेव हातूंत खूब डिफरन्स आमकां पळोवंक मेळ्ळो. आनी त्या वेळार एक जो हाहाकार जालो देशभर, आमच्या गोंयांतूय भरपूर प्रमाणांत केसीस आमकां मेळ्ळ्यो. त्या खातीर एक सिच्युएशन अशें तयार जालें की धांवपळ जाली आनी आमचे मेडिकल स्टाफ जे दोतोर आसा तेंची बऱ्या पैकी धांवपळ जाली आनी तांकां खंय तरी प्रत्येक क्षेत्रांच्यान खंय तरी आदार मेळपाची गरज पडली. आनी अशें चिंतून हांवें ज्या वेळार एक 15-20 दीस पयलीं केसी भरपूर प्रमाणांत जाताल्यो त्या वेळार आमच्या मतदारसंघात कुमारजुंव मतदारसंघात जो म्हाजो सामको ज्या मतदारसंघात हांव गेली कित्येक वर्सां काम करता त्या मतदारसंघांच्यान खुबशे म्हाकाय फोन येवपाक लागले की काही प्रमाणांत आमकां ऑक्सिमीटर मेळना, काही प्रमाणांत मेडिकल किटूय मेळना. दामोदर मंगलजी ट्रस्टान सांखळे आरोग्य केंद्राक ॲम्ब्युलन्स दिल्या. मडगांव रोटरी परिवारान दक्षिण गोंय ट्रॅफिक सेलाक 250 फेस शील्ड दिले. कोलवा पंचान थळाव्यां खातीर तांच्या घरान कोविड टेस्टिंग सेंटर सुरू केला. कंपन्यो कामगारां कडेन वॅक्सिनेशन सर्टिफिकेट मागतात. सरकारान 18 वर्सां वेल्यांचें वॅक्सिनेशन बेगीन करचें म्हूण आप मागता. फोण्या GVMसांत वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह जाली. गोंयभरच्यान कोविड-19च्यो खबरो. दामोदर मंगलजी ग्रुप हांच्या वतीन आमच्या सांखळेंतल्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटराक आज तांच्यांनी ॲम्ब्युलन्स जी आहा ही डोनेट केल्ली आसा. आयच्या ह्या पॅन्डेमिकच्या काळात हांव खरोखरूच दामोदर चॅरिटेबल ग्रुप हांचे सगळ्या समिस्त सांखळेकरांच्या वतीन खूब देव बरें करूं म्हणटा. कारण आमी पळयता की ह्या पॅन्डेमिकच्या काळात सरकाराचेरूय खूब ताण आयिल्लो आसा आनी वेगवेगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी गव्हर्मेंटच्या वतीन तयार करतात. बट ताका सपोर्ट म्हणून वेगवेगळे ग्रुप्स जे आमकां सपोर्ट करीत आसा, वेगवेगळे इंडस्ट्रियलिस्ट, वेगवेगळे मायन ओनर्स ह्या सगळ्यांच्या कडल्यान वेगवेगळ्या पद्दतीची मदत जायत आसा. स्वता ह्या टायमाक आमी हांकां आमच्या लोकांक हेल्प करपाचें. हो टायम आमगेलो भायर येवन लोकांक हेल्प करपाचो आनी म्हाका चला आतां म्हाका कितें जाता ते भाशेन हांव हेल्प करपा म्हणून भायर चोला. पयलीं सद्या कोणाकूच म्हगे वॉर्डान कोविडाचे टेस्ट करूं जाय. मडगांवसून 2 वरां 4 वरां रावपा पडटा विथ आपोलो. हांवें कोणाक टायप करून मनशाक हांवें आपयला आनी घरा कोण हांव तांकां म्हगे वॉर्डाक लोकांक फ्री टेस्ट दिता कोविडाचे. घरा कोण पयलें हें दुसरी वस आज सावन हांव डिस्ट्रिब्यूट करतलो सगळ्या घरां आमी गेली मास्कां फ्री मास्कां गोजाची भाजी. कोणाले घरा कोणागे कोविड जालो पॉझिटिव्ह केस आहाय तेंगेले जायन गेले आनी तांकां सॅनिटायज ऑलरेडी हांवें स्टार्ट केलें. आज मुगे 4था दीस स्टार्ट केल्या. आज आमी DYSP प्रबोध शिरवटकार मेळून येयल्ले. आमी तांकां ट्रॅफिक सावथ गोवा ट्रॅफिक डिपार्टमेंटाक 250 फेस शिल्ड्स हँड ओवर केल्या. आमचे ट्रॅफिक डिपार्टमेंट इज इनवॉल्ड इन दी फ्रंटलायन वर्कर्स आनी ते लॉकडावन कर्फ्यू इम्प्लिमेंटेशनाक वावुरता इन द सेफ्टी ऑफ आवर पीपल. सो आमी तांकां पावल्या बाय हँडिंग ओवर फॉर दियर सेफ्टी. नाव टुडेज डे अशें जाल्लें आसा दॅट इफ यू डोंट प्रोड्यूस द कोविड वॅक्सिनेशन सर्टिफिकेट देन दे आर नॉट टेकिंग यू ऑन द जॉब. यू गो एंड फायंड आउट एनीवेर. नाव आमचे कितले तरी गोंयकार शिपीज जे आसा हांगा देखून आसा जे शिपीज वर कमिंग इन द स्लॉट ऑफ 18 to 45 तांकां देखून तांच्या कंपनीजान सांगलां की तुमी वॅक्सिनाचें सर्टिफिकेट दिना जाल्यार तुमकां आमी जॉबार घेनात. सो नियरली 1-2 years these youngsters are been here and they didn't know that pandemic is going to come. They had not dreamed in their wild dreams also. they कोणे फ्लॅटां घेतली, कोणे बंगले घेतले, कोणे कार्स घेतले, EMI पे करपाक, इन्शुरन्स पे करपाक आयज गाडींचेर आनी घरांचेर आयज लोकां कडेन पयशे ना. लोक फ्रस्ट्रेट जाल्ले आसा. सो वॉट आय एम सेईंग दॅट गव्हर्मेंट should realize one thing, that 18 to 45 जे आसा स्लॉट
हे लोकांनी हाडून तुमी नेसेसरी इम्पॉर्टंट डेट प्रायोरिटीचेर दवरात आनी ते इंजेक्शन हाडून त्या लोकांनी घेवपाचें मातशें स्टार्ट करात. शापोरा नुस्त्या बोटवाल्यांक वादळाचो बरोच मार बसला. सरकाराचे लक्षूच ना. कितलो तेंप जालो सबसिडी ना. जेटी मोडूंक पावल्या म्हूण बोटकार सांगतात. पेडणेच्या ध्रुव क्लबान पेडणे फायर ब्रिगेडीक झाडां निवळ करूंक कटर दिला. कोविड कर्फ्यूंत मॅकॅनिक मेळनात. मशिनरी मोडल्या. फायर ब्रिगेड लेंजात. आमदार सोपटेन पेडणे केरी वादळाच्या लुकसाणीचें इन्स्पेक्शन केलें. गोंयभरच्यो खबरो. मोठ्या वादळान शापोरा जेटीर मोठ्या प्रमाणात धुमाकूळ घालो. बोटींकूय मार. सरकार खंय नजर सुद्दां घालिना. कितले मोडल्या. होडयो सुद्दां लोकांचे वयर पडल्यो. थोड्यो होडयो गेल्यो. उबोन मेळकूच ना. फायबरच्यो बुडल्यो. आमची बोट आनी ती माऊली म्हणटा ती मोडली. लुकसाण जाला. पण कितें करतले कोण दिता खंय आहा. येते पळय येते मोडल्यार सारकें करिना येवन पळोवन फुडें तें पळय. गव्हर्मेंटाक उत्पन्न जालें. तुमकां करप्शन करूंक गावात जाल्यार तुमी करतात थंय फायली वयर काडटात. कितें पळय घडलां आतां कसो कचऱ्याच्यान कितें अन्नाका जालें पळय ती रिकोटी. आतां ही तुमी पळयात. आतां ही बोट ही आहा न्हू उर्जान की वयर काडपाक खूब मुश्कील आहा. ना ती वयर काडटना फुटोवंक शकता. कित्याक आमच्या कडेन रेली ना. आमी हे मिशिनां केली तरी आतां हांगसर तेका लागून हे गव्हर्मेंट पळोवंक जाता येवन तरी एक दीस तोंड तरी दाखयलां. आयज आतां फुटलें आमकां ते सबसिडी आमकां दिना ती हेजो सांगता तो कितें नुकसानी जालें ती धाड. आतां हे धाडटा आमी नुकसानी ती गव्हर्मेंट पळोवया केन्ना दितलो ते आनी कितें करतलो तें कळोंक जाय न्हू. वादळ गेले तरी फायर ब्रिगेडीची धांवपळ एक सारखीच चालूच आसा. तांकां आदार म्हूण ध्रुव क्लबान झाडां निवळ करूंक कटर दिला. कॉला आसा ती नॉर्मली आमच्या कडेन सगळे मशिनरी सारके आसले जाल्यार एक 2-3 दिसाचें काम म्हणून लॉकडावन असल्या कारणान मॅकॅनिक्स मेळना रिपेर करपाक. स्पेर पार्ट्स मेळना आनी हेच्या खातीर आमकां हे डिले. ही मशिनरी शॉर्टेज आसल्या कारणान तेंचे वैयक्तीक हाल खूब जाताले. मागीर तांकां ते कोयते घेवन कुराडी घेवन तांकां खूब एफर्ट्स घालचे पडटा. म्हणून ध्रुवान एक अशें डिसायड केलें की एक तांकां चेन कटर दिवपाचो जेणे करून तेंचें काम थोडे फार आमी सोंपें करूं शकतले. आनी जेन्ना आमच्या लक्षांत हाडून दिलें की तेंचे चेन्स वगैरे मोडल्या तेन्ना आमी ध्रुव संस्था म्हणून आमी अशाच गोश्टींक तात्पर धांवतात. अशें एखादी कितें जर कॅलॅमिटी घडली जाल्यार ध्रुवाचे भुरगे सदैव असतात. अशा वेळाचेर आमी संस्थेन आमी जे कितें टुर्नामेंट वगैरे जे कितें करतात तितूनसून जे कितें आमी स्पॉन्सरशीप वगैरे गोळा करतात तितूनसून आमकां दिसलें की आमी बाबा हे फायर फायटराक एक आमचे कडसून एक खारीचो वांटो म्हणून आमी हो एक चेनसो हो आज फायर ब्रिगेडीच्या आमी ताब्यात दिला. आमदार सोपटेन केरी दर्या देगेर वचून वादळा उपरांत जाल्ली परिस्थिती पळयली. तशी बिचाची झील जाल्ली होऊन गेल्ले आहा बीच. म्हाका दिसता शेक ओनर जे आमचे आहा तेंची जी शेक घालपाची जी जागा आसा पळय बी इरोजन जावन गेल्ले. साहजिकच एक गेल्या वर्सा ट्युरिस्ट येतात तांकां सोय आसची टॉयलेटीची EDC अंडर ती केल्ली तरी ताचेरय झाड बी पडून काही भाग मोडलेलो. शेक ओनर जे आहात जे खंय तरी त्या शेतूंच्यान पोट भरतात तांकांय सांगता हांवें प्रत्यक्ष पळयलां तुमचें कितें लुकसाण जालां तें सगळ्यांचें. तुमी एक सरकारा कडेन प्रामुख्यान डिपार्टमेंटा कडेन ट्युरिजम डिपार्टमेंटा कडेन एप्लिकेशन करता. एप्लिकेशन करतना जे तुमचे मोड चूक जाला तेका तेचे फोटो लावचे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. रेसलराच्या खुनाचे केशींत ऑलिंपिक सिल्वर मेडलिस्ट कुस्तीपटू सुशील कुमाराक दिल्ली पोलिसांनी धरलो. दिल्लीच्या मुंडका वाठारांत साथीदार सह आरोपी सयत कुमाराक सकाळीं धरलो. फाटले 20 दीस जाले तो पुलिसांक चुकयत भोंवतालो. 23 वर्सांचो रेसलर सागर राणाचो दिल्ली स्टेडियमार खून जाल्लो. ताका मार बडय करपाक सुशील कुमार आशिल्लो म्हण आरोप.
बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात. प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप. 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोवात, वाशीन घेयात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.